Joshua chapter 21 verse 45. सरेस्परान इस्रायलाच्या घराण्या केल्ली एकस एक बसवणी व्यर्थ जाली ना, हर एक कार्य सिद्ध जाली. जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 14. आणि आता हांव पृथ्वीचेर येतात त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता. सरेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकस एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावूंक ना. वय सगळ्यो कार्य सिद्ध जाल्यार एकस एक सोडिनासतना. आयजाया चॅप्टर 38 वर्स 1. त्या दिसा हेजेकिया पिडेन पडून मरणाच्या तरणेर पावलो. आमोजाचो पूत प्रवाद इसाइया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, सरेस्पोर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरण पावतलो आनी तूं वांचो नाय. जेरिको मागण्याचो दुसरो दीस. सो देवाची उतरां, हर एक उतार 100 पावटी म्हणची. Joshua chapter 21 verse 45. सरेस्परान इस्रायलाच्या घराण्या केल्ली एकस एक बसवणी व्यर्थ जाली ना, हर एक कार्य सिद्ध जाली. Psalm chapter 145 verse 14. परतेल्यांक सरेस्पोर आदार दिता, बागोवन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. Psalm chapter 94 verse 18. म्हजो पाय निसारता अशें हांव सांगतस, तुजो विश्वासी मोग सरेस्परा म्हाका सांबाळटा. Psalm chapter 71 verse 20 and 21. जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिली, तरी तूं म्हाका नव्यान जिवी दितलोय. पृथ्वेच्या पाताळांतलो म्हाका परतून वयर काडतलोय. म्हजी वडवीक वाडयतलोय आनी परत म्हाका बुजवण दितलोय. Psalm chapter 3 verse 3. पूण तूं सरेस्परा म्हजी ढाल, तूंच म्हजो वैभव, तूं म्हजी तकली उबारून धरताय. Job chapter 11 verse 15. तुवें तुजें निश्कळंक मुखामोड वयर उबारुयेत, तुवें तीर आनी भिरांती वेळ उबो रावयेत.